Minister Vishwajit Rane writes to CM Pramod Sawant, demands not to go ahead with IIT project in Milauli. Vishwajit also appealed to CM Pramod Sawant to withdraw cases filed against the protesters. The Health Minister, who also represents Walpai constituency, shared a video on social media in regards to IIT project. Here's what he said. आम्ही सगळे पळयता की गोंया राज्यान आनी माझ्या मतदारसंघात जे काही आयआयटीचो प्रकल्प येवपाचो आशिल्लो शेर मेळावलीचो विशय पळयलो. जिल्हा परिषद इलेक्शन जाले, लोकांनी आमकां कौल परत एकदा दिलो. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कॅन्डिडेट निवडून आयले. त्याच बरोबर आम्ही पळयता की ज्या दिसाच्यान पुलीस भितर सरल्या त्या दिसाचें एक वेगळे तरेचें वातावरण तयार जावंक लागलें थंय. हांव सरकारान मंत्री आहा, म्हाका माझे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचेर पूर्णपणे विश्वास आसा आनी म्हाका दिसलें की आयआयटी हाडल्यार की एक वेगळे तरेचे एक परिवर्तन आनी वेगळे तरेचे एक डेव्हलपमेंटाचो एक वेगळे तरेचे एक विषय फुडें व्हरू शकतले आमी सत्तरीन. आनी सत्तरीचो पूर्णपणे विकास ह्या तरेचे विकास जे जावंक जाय त्या तरेचो विकास फुडें वचूं शकता. पूण आयज हांव पळयता की सगळ्या लोकांचो आयआयटीचे प्रकल्पाक भितर सरले. हांव हात जोडून आयज विनंती करता आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक, जे माझे मुख्यमंत्री आहा, जे माझे नेते आहा, की जे कितें केसीस फायल केल्ले आसा लोकांचेर ते तुमी फाटीं घेवपाची गरज आहा. हांव एक पत्र आयज बरयल्लें आसा मुख्यमंत्री की आयआयटी आमच्या मतदारसंघात म्हाका नाका. कारण म्हाका आयज इतल्या वर्सां माझे वडील प्रताप सिंग राणे हे सगळे सत्तरीचो विकास कदंबा महामंडळ पासून तरेतरेचे प्रकल्प एसीजीएल पासून जे कितें सत्तरीक बरे अंजुनेचे धरणा पासून सालेरीचे धरणा पासून कला अकॅडमी हे जे तुम्ही कितें मनान येता त्या तरेचे विषय वेर्ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी हे सगळे जे तरुण पिढीक एक वेगळे तरेचे वातावरण वेगळे तरेचे नोकऱ्योची संधी दिवपाचो त्यांनी काम केल्लें आसा. त्याच मार्गार आयज भारतीय जनता पक्षाचे नेते श्री अमित शाहजी आनी हे सगळ्या लोकांनी म्हाका आनी आमचे गोंयचे लिडर आमचे श्री सतीश धवन, सदानंद तानावडे हे सगळे म्हाका मार्गदर्शन टायम टू टायम करीत आयिल्ले आसा. पूण आयज परिस्थिती अशी आयिल्ली आसा की म्हाका निर्णय घेवचो पडटा. म्हाका निर्णय घेवचो पडटा लोकांच्या हितान. म्हाका निर्णय घेवचो पडटा की लोकांक कितें जाय. आनी हांव सदां लोकां वांगडा रावल्लो मनीस आनी हांव आयज निर्णय घेता. म्हाका दिसलें तरी बी आयआयटी येवन आमचो विकास जावंक शकता. पूण आयज जेन्ना लोकांक एक लोकांचे सेंटिमेंट आयआयटीचे विरोधान आहा आनी हे आमी पळयता ज्या दिसाच्यान पुलीस भितर सरल्या आमच्या गुळेली पंचायतीन त्या दिसाच्यान रानांतल्यान वचून काय मारामारी जाल्यो हे सगळे गोश्टीचो हांव निशेध करता. आनी त्याच बरोबर हे जे पुलीस ऑफिसर जे कोणी महिलांचेर हात उखल्ल्या तांकां तेंचेर कारवाई करपाची हांव विनंतीचें पत्र आयज मुख्यमंत्रीक बरयल्लें आसा. आनी मुख्य म्हणजे कितें आहा की हांव सदां मुख्यमंत्रीक सांगत आयिल्लो आसा की हांव सदां तेंचे नेतृत्वाक हांव पाठिंबो दिता. पूण त्याच बरोबर आयज जे परिस्थिती माझ्या मतदारसंघात आनी ह्या तरेचे वातावरण जे तयार जावंक लागलां हांव सत्तरीचे प्रत्येक नागरिकाक हांव विश्वास दिवंक सोदता की आयआयटीचो प्रकल्प गोंया राज्यान आनी खंय वेल्यार जाता माझ्या मतदारसंघात हाडूं नाकात. म्हाका नाका तो आयआयटीचो प्रकल्प. म्हाका फक्त डेव्हलपमेंट आनी नोकऱ्यो आनी आमच्या भुरग्यांचो रोजगार होच एक व्हडलो प्रश्न आहा. आयज पर्यंत जो पर्यंत माझे रक्त माझ्या शरिरान व्हांवता त्या पर्यंत सत्तरीचे प्रत्येक भुरग्याक प्रत्येक तरणाट्याक रोजगार निर्माण करून दिवपाचो माझो प्रयत्न आसतलो. हांवें केन्ना पुलिसाचो वापर करूंक ना अत्याचार लोकांचेर करपाक. पूण केन्ना केन्ना अशें घडटा परिस्थिती कित्याक घडली कितें तेजे म्हाजे कडेन उत्तर ना आयज. पूण त्याच बरोबर सत्तरीच्या प्रत्येक नागरिकांनी प्रत्येक गांवच्या लोकांनी प्रत्येक गांवकारांनी समजून घेवंक जाय की आनी खंय वचपाची गरज ना. आयज हांव तुमकां आश्वासन दिता की जो पर्यंत हांव राजकारणात आसा, जो पर्यंत हांव सत्तरीचो आनी वाळपय मतदारसंघाचो आमदार आसा तो पर्यंत आयआयटीचो प्रकल्पाची एक डिमार्केशन सोडून दिया, एक फातर कोण लावचो ना. कारण लोकांचो तेका विरोध आहा. हांवें डेव्हलपमेंटाचे इश्यू हांवें फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो पूण तो विशय कुशीक आमी दवरया. लोकांचे सेंटिमेंट कितें आहा, लोकांक कितें जाय हेजेरूच आमकां लक्ष दवरचें पडटलें. त्याच तरेन आनी एकदां हांव विनंती करता मुख्यमंत्री की पुलिसान जे कितें कारवाई केल्या पुलिसान जे लोकांचेर केसीस केल्ल्या हे सगळे विड्रॉ करपाची गरज आहा. हांव सदां लोकां वांगडा रावल्लो मनीस, हांव लोकां वांगडा रावतलो. हांव तुमचो भाव तुमच्या वांगडा रावतलो. तुमकां कसलीच चिंता करपाची गरज ना. रानान बिनान वचून लिपपाची गरज ना. तुमकां अरेस्ट बी कोण करचें ना. जे कारवाई करूंक जाय आमी आमच्या लोकांचेर कारवाई करूं शकना. जर आमकां लोकांक दिसता की ह्या प्रकल्पाक विरोध आहा तर विरोध आसा. हांव ते मान्य करून घेता आनी आमी आमच्या लोकां बरोबर रावपाची गरज आहा. तुम्ही सगळे लोक आमचो लोक, तुम्ही सगळे लोक आमचे भाव आमचे बहीण. आनी हांवें कांय व्हिडिओ पळयल्ले आसा आनी म्हाका सामके काटे उठटा म्हाज्या शरिराचेर.
आणि म्हणून हांव मुख्यमंत्रीक आयज पत्र बरयल्लें आसा की म्हाजो पाठिंबो आयज हांव विड्रॉ करता आयआयटीच्या प्रकल्पाक. म्हाका आयआयटी म्हाज्या मतदारसंघात कदापि नाका. मुख्यमंत्रीन ते खंयच्याय दुसऱ्या मतदारसंघात व्हेल्यार जाता. ह्यान फुडें म्हाजो कसलोच प्रॉब्लेम पुलीस मात म्हाज्या मतदारसंघात धाडू नाका म्हणून हांवें विनंती पत्रांत बरयल्लें आसा. आनी आमकां जाय की आमचो लोक वयर सरलेलो जाय, डेव्हलपमेंट आमच्या मतदारसंघात जावंक जाय. पूण आमच्या लोकांक हांव विनंती करता की विकास म्हणटा हो जावपाची गरज आहा. त्याच बरोबर नोकऱ्यो जाय. नोकऱ्यो तुमकां दिवपाक आयज पर्यंत इतिहास आहा की 70 चडांत चड गव्हर्मेंट सर्वंट आमी 70 केल्ले आसा. आनी कोण ते मागता तुमचे कडेन की तुमचो आशिर्वाद सदां आसचो. हांवें जे आयज कितें भुमिका घेतल्या कितें निर्णय घेतला हे तुमच्या खातीर घेतलेले आसा. हांव तुमचो प्रतिनिधी. हांव तुमचे कडल्यान पयस रावूं शकना. जे कितें तुमकां प्रसंग येता, जर पुलीस परत एकदा शेळ मेळावलीन आयल्यार पुलिसाक म्हाजे वयर चडोवन वयचे पडटले लोकांचेर हात दवरपाक. आनी हे हांव निर्णय हांवें आयज ठामपणे घेतलेले आसा. आनी आमी सगळे लोक, हांव मानता म्हाजे मुख्यमंत्री म्हाजे नेते सगळे मानता लोकां वांगडा रावतलो. तुम्ही कसलीच चिंता करपाची गरज ना. हो आयआयटीचो प्रकल्प आयजच्यान तुम्ही मनात धरा की हो स्क्रॅप जाल्लो प्रकल्प हा. आनी म्हाका एक तेजे पायाभूत सोडून द्या, पायाभरणी सोडूनच द्या. आयआयटी बीआयटी काय आमच्या मतदारसंघात म्हाका इंटरेस्ट ना. जर लोकांक इंटरेस्ट ना तर म्हाका ते प्रकल्प हाडून कांयच फायदो ना. आनी इतलेंच सांगून परत एकदा तुमकां हात जोडून सगळ्यांक विनंती करता की चिंता करपाची कांयच गरज ना. हांव परत एकदा पत्र जे आहा ते हांव तुमकां सगळ्यांक ते सोशल मिडियाचेर हांव मुख्यमंत्रीक एकदा पावतकूच हांव पावयतलो. पूण हांवें तें पत्र बरयलां इतलेच खातीर सांगपाक की पुलीस ह्यान फुडें आमच्या मतदारसंघात धाडू नाका. आमचे लोक, आमचो भाव, आमचो भयण, आमची भुरगीं, आमचे जाणटे आनी आमकां विकास जाय, आमकां नोकऱ्यो जाय. पूण त्याच बरोबर जर लोकांक जर विरोध हा तर आमी पुलिसाचो वापर करून प्रकल्प आमी फुडें व्हरूंक शकना. आनी आयजच्यान तुमी मनान खंयच वचपाची कोणी गरज ना. हांव तुमच्या वांगडा आसा, तुमच्या वांगडा रावतलो. सदांच तुमचो विश्वजीत राणे. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.